हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कसे आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा मंडे आणि आयचो व्हिडिओ जसा पण हांवें सकाळी स्टार्ट केल्लो आसा. म्हटल्यार कशें खबर आसा, सकाळचा अजून ब्रेकफास्ट जावना, कांयच जावना, जस्ट घरातले झाडू मारून तें जें क्लिनिंगाचें काम आसता पळय तेंच कंप्लीट जाल्लें आसा. आतां हांवें सकाळी व्हिडिओ स्टार्ट केला. हेच्या वयल्यान तुमकां कळत आसतलें की आयज हांव तुमच्या वांगडा ब्रेकफास्ट रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करपाची आसा. आतां इतले सकाळ फुडें हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता म्हणटकीर ऑब्वियस अशें की रेसिपी जी आसा पळय ब्रेकफास्टाची ती तुमच्या वांगडा शेअर करतलें अशें म्हण. नाजाल्यार अशें करून इतले सकाळ फुडें गडबडीच्या टायमार व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करप कसोच जायना, तुमकां बी खबर आसा. आनी ब्रेकफास्ट रेसिपी सुद्दां तुमच्या वांगडा शेअर करतलें न्ही जाल्यार अशें आयज करता फाल्यां करता, आयज करता फाल्यां करता अशें करून 2-3 दीस घालून मागीर ब्रेकफास्ट रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करप जाता. कित्याक ऑब्वियस अशें रिजन, घरातली गडबडीची कामां सकाळ फुडें आनी हो वचपाचो आसलो की आनीकय गडबड. जर तर हो सकाळ फुडें बेगीन वचपाचें आसा जाल्यार आतां तुमी विचारत नाका, मागीर रेस्ट मेळटा. मागीरचो म्हळ्यार हो वचून जो टायम आसता पळय तो फ्रीचो टायम आसता खरें, बट जेन्ना पळय सकाळ फुडें अशें करून तो वचपाच्या पयलीं अशी इतली घाई इतली गडबड आसता ना, खरेंच तर. वा आनी कोण आयलो. सो चलात तर पयलीं म्हटल्यार रेसिपी बद्दल जें आसा पळय तें उलोवन घेवया. तर आयज न्ही हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता एक डिफरंट यम्मी आनी आमची पयलींची अशी रेसिपी जी आतां खूब कमी पळोवपाक मेळटा. खूब कमी अशें न्ही, पळोवपाकच मेळना म्हणल्यार बी तुमी जाता. अशी एक रेसिपी जी आमी आमच्या ल्हानपणान खाताली, आमकां सगळ्यांक खूब आवडटाली. जी कोण आतां पळय ही रेसिपी पळयतली पळय तांकां ही रेसिपी पळयतकीर कळटलें की ह्या रेसिपी वांगडा ही जी डीश आसा तेज्या वांगडा आमच्यो कितल्यो मेमरीज आसा, आमी ल्हानपणान ही कितल्या आवडीन आनी कशी खाताली ती. आयज जी हांव रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करता पळय ती आसा पिठाची भाकरी. भाकरी अशी म्हणल्यार अशी ना जशी की आमी नॉर्मली कांदो मिरसांग हे ते सगळे जगभराचे मसाले एंड ऑल घालून जी भाकरी करता पळय तशी ना. पॅनकेक टायप, आतांचे फॅन्सी नांव तेका पॅनकेक आसा, बट आमच्या टायमार आमी तेका गोडाची भाकरी म्हणटाली. खूब जाणांक तुमकां खबर आसतलें, खूब जाणांक पळयतकीर कळटलें, कित्याक की नांवां जी आसा पळय ती खूब वरायटीज आसतली, खूब भशेन आसतली. एकली जाणां एक भशेन म्हणटात, थोडी जाणां पॅनकेक म्हणटली, थोडी जाणां भाकरी म्हणटली. आमी तेका गोडाची भाकरी म्हणटाली, कित्याक की पीठ आनी गोड जे आसा पळय न्हू थोडीशी सय घालून ही भाकरी जी आसा पळय ती करता. ती कशी करता, कितें करता तें आतां तुमच्या वांगडा हांव रेसिपी शेअर करतलें तेन्ना तुमकां कळटलेंच. बट एक अशी याद म्हणा आमच्या ल्हानपणाची. पयर एक दीस न्ही अशेंच बसलेले कडेन म्हळ्यार अशें करून बसून उलयता न्ही याद जाली की आमी न्ही ल्हानपणाक अशी करताली अशें म्हणून. मागीर अशें म्हटलें चल रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करया आनी तुमच्यो ज्यो ल्हानपणाच्यो चायल्डहूड मेमरीज आसा पळय न्हू त्यो बीन फ्रेश करया अशें म्हणून. सो तेका लागून आयज ही रेसिपी जी आसा पळय न्हू ती तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता. खूब टायमान ही रेसिपी जी आसा पळय ती म्हाका याद जाली. तर 1-2 दीस पयलीं न्ही ही रेसिपी हांवें ट्राय केली, करून पळयली. म्हटल्यार कशें खबर, त्या दिसा एक्चुली हांव तुमच्या वांगडा ती रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करपाचें आसलेलें, बट खूब गडबड जाल्ल्या कारणांनी शेअर करप जालेंच ना. सो म्हटल्यार चल हांव म्हाजी मेमरीज ज्यो आसा पळय न्हू त्यो रिमायंड करता, ते फ्लॅशबॅकान वता आनी चायल्डहूड जे आसा पळय तें एन्जॉय करया अशें म्हणून तेन्ना हांवें केलें. आनी खरेंच तर ती जेन्ना खावपाक बसता पळय खूब कितें याद येता की आमी तेन्ना अशें खाताली, अशें करताली, मां अशी करून दिताली, हें न्ही खूब कितें याद जाता. सो तीच रेसिपी आमची चायल्डहूड रेसिपी, चायल्डहूड डीश जी आसा पळय ती आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. तुम्ही बी पळोवन घेयात, तुम्ही बी घरा कडेन ट्राय करात. म्हाज्या भशेन न्ही, म्हळ्यार हांव जी रेसिपी दाखयता ती न्ही जाल्यार तुमच्या भशेन तर एटलिस्ट ट्राय करात आनी जें कितें आमचें चायल्डहूड आसा पळय तें बी रिमायंड करून घेयात. ओके, चलात तर चड टायम वेस्ट करिनासतना या किचनान आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया. सो पळोवन घ्या म्हाज्या स्टायलीन म्हाज्या रितीन हांव कशें करता तें ही रेसिपी जी आसा ती. ओके, चलात तर या किचनान. तर हें आसा आमचें साहित्य जें आयची आमकां रेसिपी जी आसा पळय तें करपा खातीर लागतलें. तर सगळ्यात पयलीं न्ही हें हांगासर गव्हाचें पीठ जें आसा पळय न्हू तें घेतलां हांवें. मोठी वाटी जी आसा पळय न्हू ती 1 वाटी ऑलमोस्ट हें पीठ आसा. आनी बाकीची जी सगळी क्वॉन्टिटी आसा पळय बाकीच्या इन्ग्रेडियंट्साची ती पिठाचेर डिपेंड आसता. मागीर पीठ कितलें घेता पळय त्या अकॉर्डिंग हें सगळें घेवपाचें. आतां आमी दोगूच जाणां न्ही, सो तेका लागून हांवें इतलेंच घेतलां पीठ. आनी जर तर तुमकां चड लागता किंवा तुमच्या घरान जर चड मेंबर्स आसा जाल्यार तुमी चड क्वॉन्टिटी घेतली न्ही, सो तेज्या अकॉर्डिंग मागीर हें जें आसा पळय न्हू तें बी वाडोवन घेवपाचें. ओके, सो हें हांगासर 1 वाटी गव्हाचें पीठ घेतलां हांवें. नेक्स्ट ही हांगासर 3/4 वाटी गोड घेतला.
तुमकां जर कमी गोड आवडटा किंवा अशें आसता न्ही सकाळ सकाळ फुडें सगळ्यांक चड गोड खावपाचें आसना जाल्यार तुमी कमी गोड खाता जाल्यार मातशें कमी घेतल्यार जाता. बट ही जी क्वॉन्टिटी आसा पळय न्हू गोडाची ती परफेक्ट आसा. चडय पचके जाले जाल्यार मागीर तें पीठ जें लागता बरें लागचें ना. सो चड गोड जावची ना हेचेर, नॉर्मल जशें आसा पळय तशें जातलें. तेच्या नंतर हो हांगासर 1/4 वाटी इतलो रवो घेतला हांवें. रव्याची क्वॉन्टिटी जी आसा पळय ती एकदम कमी घेवपाची. ओके. नेक्स्ट ही हांगासर हांवें अर्द वाटी सोय घेतला. सोय घातली की ना मातशी चव बरी येता ताका लागून सोय घालपाची. नेक्स्ट हे हांगासर इलायची पावडर घेतला. वास आनी चव दोन्ही जी आसा पळय ती बरी परफेक्ट येता सो ताका लागून इलायची पावडर. नेक्स्ट हे हांगासर आमकां चवी पुरतें मीठ लागतलें अकॉर्डिंग टू टेस्ट. आनी तेच्या भायर हांगासर हांव न्ही तीळ घालता, धवे तीळ जे आसा पळय न्हू ते. सो तीळ जर घातले न्ही बरें लागता, बरें जाता. इफ सपोज तुमकां लायक ना जाल्यार तुमी घालनाका. कित्याक की जाणा 1-2 रेसिपींनी हांवें तीळ जे आसा पळय ते घालता ते दाखयल्ले. सो तेन्ना न्ही म्हाका एक अशें थोडे जाणांनी कमेंट केल्ले की तीळ घालनासतना करपाक जायनाका म्हणून. हय जाता, अशें कांय ना की एवरी रेसिपीन एवरी डिशान तीळ कंपल्सरीच आसता अशें ना, तें ऑप्शनल. सो आयज बसून हे ऑप्शनलच तुमकां हांव दाखयता. घालनासतना बी जाता, घातल्यार बी जाता. म्हाका आवडटा तीळ घालून सो ताका लागून हांव न्ही तीळ जे आसा पळय ते प्रिफर करता घालून. ओके. सो हे आसा आमचे इंग्रेडियंट सगळे जे आयची डीश आमकां करपाक लागतले. सो आतां आमी हे सगळ्यांनी एका मोठ्या बावलान मिक्स करून घेवया. सो एका बावलान हे हांव हांगासर पयलीं म्हणल्यार पीठ जे आसा पळय तें घालून घेता, गव्हाचें पीठ. बाकीचे सगळे घालया. हांगासर तीळ, सोय, हे हांगासर गोड, रवो, चवी पुरते थोडेशें मीठ घालून घेता. आनी थोडोसो इलायची पावडर जो आसा पळय न्हू तो. पळय इलायची पावडराची क्वॉन्टिटी. हे सगळ्यांनी आमी आतां एकदां पयलीं ड्राय मिक्स करया आनी मागीर न्ही उदक घालून मिक्स करपाचें. हितून उदक घालून घेता. उदक घालता आसतना न्ही एकदम अशें उदक घालप ना. एट अ टायम सगळें उदक जें आसा पळय तें ओतून मिक्स करप ना. कित्याक की मागीर तें एकदां पातळ जाता न्ही ताका लागून. थोडे थोडे करून घालून न्ही हें आमकां कालोवन घेवपाक जाय. आनी ही हांगासर तुमी बॅटराची कन्सिस्टन्सी जी आसा पळय ती पळोवपाक शकता. ही पळयात सामकें रनी कन्सिस्टन्सीचे दवरपाचें. चड अशें न्ही दाट किंवा पातळ अशें करप ना. हे पळयात कन्सिस्टन्सी. सो हे आमचें बॅटर जें आसा पळय तें रेडी जाल्लें आसा. सो तुमचे कडेन टायम आसा जाल्यार तुमी एक 5 मिनटां दवरपाक शकता. खंयचेंय पीठ जर तुमी घेवन कसली डीश करता न्ही जाल्यार एक 5-10 मिनटां फुगपाक दवरप न्ही बरें अशें बरी जाता. टेस्ट बी बरो येता. इफ सपोज टायम ना जाल्यार ओके आमी अशें बी करूं शकता. आतां म्हाजे कडेन टायम ना सो ताका लागून हांव न्ही अशेंच आतां हे तव्यार घालून घेता. तर तवो जो आसा पळय न्हू तो म्हाजो हांगासर तापलो आसा. तेल घालून घेवया. फर्स्ट टायम म्हणटकीर न्ही मातशें एक्स्ट्रा तेल लागता. नाजाल्यार मागीर तुमी सेकंड टायम बी घालता पळय तेन्ना इतलें म्हळ्यार तेल जें आसा पळय तें लागना. इफ सपोज नॉनस्टिकाचेर करता न्ही जाल्यार कांयच प्रॉब्लम ना. ओके. सो म्हाजो असलो तवो म्हणटा हेका मातशें फर्स्ट टायम न्ही स्टार्टींग थोडेशें तेल एक्स्ट्रा वता. बॅटर जें आसा पळय न्हू तें मिक्स करून करून एवरी टायम घालता तेन्ना घालपाचें. ओके. तर हो हांगासर फर्स्ट वन जो आसा पळय तो हांवें घातला. ओके. आतां 1-2 मिनटांनी हो आमी परतून घेवया. तुमकां जितली सायज जाय पळय न्हू कितली बारीक मोठी त्या अकॉर्डिंग तुमी घालपाचें. आनी गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती बारीकच दवरून न्ही हें आमकां करून घेवपाक जाय. ओके. ह्या रितीन न्ही आमकां हें आतां दोनूय सायडीच्यानी परफेक्टली अशें भाजून घेवपाक जाय. आनी चड वेळ न्ही तव्याचेर दवरपाचें ना. रोखडे रोखडे परतुपाक जाय 1-1 मिनटान तरी. कित्याक की गव्हाचें पीठ असल्या कारणान रोखडेच हें भाजून येता.
सो ही पळयात हांगासर आमची फर्स्ट वन जी आसा पळय ती रेडी जाल्ली आसा. तर ही आमी एका प्लेटीन आतां काडून घेवया आनी दुसरी घालया. ओके, ही पळयात अशा रितीन ही रेडी जाल्ली आसा. दोन्ही सायडीच्यान बरी खरपूस भाजून घेतल्या आनी क्रंची करपाचे एका वचनाकात, कित्याक लागून जाणा ह्या पिठाच्यो न्ही क्रंची जायनात, करपोन वता मागीर. ओके, सो ही काडून घेता आतां. सो ही जी आसा पळय ती सेकंड वन बी हांवें घालून घेतलेली आसा. आनी घालता आसतना न्ही सामकी पातळ घालपाक वचनाकात, मातशी दाटसर अशी दवरात. चडी सामकी दाटयला धबडा करनाका, मातशी न्ही मिडियम अशी, म्हळ्यार सामकी दाट ना सामकी पातळ ना, जी हांवें तुमकां उदक दाखयल्या पळय त्या रितीन घालून घेवपाची. पातळ घातल्यार ही न्ही मोडटा परतना. ओके, तेका लागून. हांवें ब्रेकफास्टार भाकरी रेडी केला न्हू पळय, 2 सोंपयल्यो. हय मरे, ना म्हाका फोटो काडपाक दिला, ना म्हाका हें घेवपाक दिला रिव्यू, म्हणजे टेस्ट कसो जाला कितें कांयच हें करपाक दिलें. कसो जाल रे? मस्त लागता. कांयच नाका, बरी जाता, सिंपल अशी गोड आनी हें. कितें म्हाका टेस्ट करपाक नको. तिसरी बीन हांगासर रेडी जाली. अशा रितीन न्ही हांवें ही भाजून घेतले. वयल्यान कसो चपाती भाजतकीर टेक्स्चर येता तशेंच दिसता सेम पळोवपाक. लाटपाचें बिटपाचें टेन्शन ना, डायरेक्ट पीठ गळयलें घातलें काम जालें. लाटपाक जाय भाजपाक जाय तें सगळें ना. ओके, सो उरलेल्यो ज्यो आसा पळय न्हू बाकीच्यो त्यो हांव सगळ्यो करून घेता, कित्याक की ब्रेकफास्ट जावपाक जाय आमचो मागीर रांदपाच्या टायम. आयज सोमार न्ही, खूब हें जाता मागीर. ओके, चलो. ब्रेकफास्ट जालो, आतां न्ही जेवणाची तयारी. आयज आमगेर कोंब आयिल्ल्या मुगाची भाजी. आता तुम्ही म्हणनाका आतां की कोंब आयिल्ले मूग म्हणटकीर मुगगाटी करता का म्हणून, तर ना, मुगगाटी करना. जस्ट नॉर्मल जी भाजी करता पळय सय वाटनासतना सय बेश्टी कातून घालता, नॉर्मल अशी बेश्टी भाजी करता पळय तसली भाजी करतले. सो ताका लागून हे कोंब काडून मूग घेतल्या, धुवन बी घेतले. सो ते आतां एका कुकरान घालून सिटी काडून घेवपाक जाय. आयज म्हटलें जेवण जें आसा पळय तें बेगीनच करपाक स्टार्ट करया म्हणून. बेगीन गेले जाल्यार बेगीन जाता न्ही, सुशेगाद मागीर बाकीची कामां करपाक मेळटली अशें म्हणून. सो मूग आनी बटाट जे आसा पळय ते घालून सिटी काडून घेता आनी कांयच ना, मागीर बेश्टी भाजी करता पळय तशी. आयज सोमार न्ही, वेज, ताका लागून हो जुगाड. सदांच ते दाळ रोस खावपाक बी बेजार येता आनी मसाल्याचें खावपाक न्ही हो बेजारता. दाळ खावपाक म्हाका बेजार येता. सो ताका लागून मागीर अशें करून मिडल सोल्युशन जें आसा पळय न्हू तें काडपाक पडटा. कुकरांनी थोडेशें उदक चड घालना, एकूच ग्लास आसा पळय तें उदक घातलां, सारकें त्याच्या लेवलाक येयलां हें पळयात. सो इतलेच उदकान न्ही मूग जे आसा पळय ते हांव शिजोवन घेता. 2 शिटयेचेर आय थिंक शिजपाक जाय मूग जे आसा ते. सो 2 सिटयो काडून घेता एका. खूब दीस जाले मेथयेची भाजी जी आसा पळय न्हू ती हाडून दवरलेली. म्हाका न्ही भाजी करपाक आनी खावपाक दोन्ही करपाक बेजार येता. खावपाकूय बेजार येता आनी करपाकूय बेजार येता. स्टील म्हटल्यार आयज हाडलेली आसा न्ही अशें म्हणून करया म्हणून. तर आयज जी भाजी जी आसा पळय ती करता.
पहिली न्ही मेथयेची भाजी हांव सामकी खायनाशिल्ली, केल्यार बी म्हाका घरा कडेन राग येतालो. आतां न्ही मातशी एक हांवें नवी टॅक्नीक सोदून काडल्या. मेथयेची भाजी जी आसा पळय ती कोडू आनीक कशीशी लागता न्ही तोरट अशी, ताका एक सोल्युशन काडलां. सो ताका लागून आतां मातशी ओके खावपाक जमता, खावपा सारकी तरी. सो तशीच न्ही त्याच रितीन आयज हांव ही भाजी जी आसा पळय ती करून घेता. ओके, सो रांदपाचें काम जें आसा पळय तें सगळें बेगीन करून घेता. मागीर म्हाका न्हावपाक बी जाय, लेट जाता मागीर. सो चलात तर सगळें करून घेता, मेळटा मागीर तुमकां. सो ओके, फायनली रांदून जें आसा पळय न्हू तें जालें म्हणल्यार फक्त शीत जें आसा पळय न्हू तें करपाचें उरलां. आनी टायम जस्ट 11:30 सुमार जाल्या. 11:30 सुद्दां जावना दिसता, 11:15 समथींग जाल्या. मेथीची भाजी केली आनी कोंब आयिल्ले मुगाचें रोस टायप, म्हणल्यार मिरसांग वाटनासतना अशें लायट अशें केलें. कित्याक की दाळ म्हाज्यान कशीच खावपाक जायना. रोस बी खावपाक म्हटल्यार मसाल्याचो हेका बेजार येता. सो ताका लागून मोदलें सोल्युशन जें आसा पळय न्हू तें म्हाका एवरी टायम काडपाक पडटा. अशें ना की दाळ हांव कंप्लिटली खायना, जावं तो रोस खावपाक एवरीडे बेजार, तशें ना. बट एवरी टायम पॉसिबल जायना. विकांतल्यान सोमार, ब्रेस्तार, शेनवार 3 दीस वेज आसता. सो हांव कितें करता, विकांतल्यान एकदां दाळ केली न्ही जाल्यार 2 विकान एकदां रोस असो करता. आनी मागीर मोदले अशें जेन्ना आसता पळय तेन्ना अशें करून कितें तरी सोल्युशन काडपाचें. ब्रेस्ताराक म्हणल्यार ओके हांव एकलेंच वेज न्ही, म्हाका कितें चलता. सो सोमार आनी शेनवार जो आसता पळय वेज आमचो, त्या दिसा हांव अशें करता की विकांतल्यान एकदां दाळ, शेनवाराक बी नाजाल्यार सोमाराक एकदां केन्ना, आनी मागीर एक जो कितें शेनवार जो सोमार उरता पळय तेन्ना अशें करून कितें तरी अशी मोदली रेसिपी जी आसा पळय ती काडपाची. आनी सदांच दीस दाळ रोस हे ते खावन बी बेजार येता न्ही. सो नवें कितें अशें करून ट्राय बी करपाक जाय. सो ताका लागून आयज हांवें मुगाची भाजी केल्या, कोंब काडल्या मुगाची, रोस टायप भाजी म्हणल्यार सुकी भाजी न्ही, रोस टायप अशी. सो आतां खूब टायम आसा, तर पयलीं न्हांवन बिवन घेता. देवाची पुजा बीन तर ऑलरेडी जाल्ली आसा, तर न्हांवन बिवन घेता आतां. आनी मेळटा तुमकां बॅकग्रावंडान खूब डिस्टर्बन्स आसा, कित्याक की आमच्या हांगासर कितें तरी काम चालू आसा, टायल कटिंगाचें काय कितें तरी कोणागेर. सो ताका लागून बॅकग्रावंडान खूब आवाज येता. म्हाका पॉज घेवन विडियोज आसा पळय ते शूट करचो पडटा. सो ताका लागून हांव पयलीं न्हांवन बिवन रेडी जावन येता आनी मेळटा मागीर तुमकां. पळय तेजो म्हणल्यार हो आवाज जो आसा तो बंद जाता काय ना. ओके, चला मेळटा. 2:30 जावन गेली. हांगासर TV चालू आसा. पळयात जेवण बी जालें आमचें. आनी हे पळयात हांगासर जेवण बिवन जालें. आयदनां बी सगळीं क्लीन करून काडली. हे हांगासर मुगाची भाजी जी केल्ली पळय ती उरल्या थोडीशी. आयज खरीच खूब बरी जाल्ली. सो थोडीशी उरल्या सांजेक. आनी ही मेथीची भाजी जी केल्ली पळय न्हू ती, सो ती बी थोडीशीच उरल्या. आनी मेथीची भाजी जी आसा पळय ती चड खावप जायना न्ही, सो ताका लागून इल्लीशी केल्ली, बट अर्दानच खाली, अर्देशी उरल्या. सो हें सगळें आतां सांजेचो जुगाड. ओके, शीत केल्लो तें बी उरलां, मागीर सांजे घालपाक भायर तांकां. तर आयदनां जालीं, सगळीं घासून काडली. आतां जस्ट वॉटर जो आसा पळय तो क्लीन करपाचो उरला. गॅस जसो बरो पिड्यार जाता न्ही रांदलें की, सो तो क्लीन करून काडपाचें. इतलेंच जालें सगळें, मागीर मोकळें. जेवण बिवन जें आसा पळय सगळें जालें. आनी आतां म्हटलें विडियोज आसा पळय ते एकदांचो एंड करून घेवया अशें म्हणून. मागीर उरलो की ना तसोच उरता. तर जस्ट जेवण बिवन जालें. आयदनां धुली, किचन निवळ केलं, सगळें जेवण बिवण बारीक आयदनान काडून सगळ्या आयदनां बिदनां सगळें क्लीन केलें. एकदां तो वावर जालो की ना बरें जाता, मोकळें जाता. नाजाल्यार सगळें अशें रे धुवपाचें आसा, करपाचें आसा तें आनी नाका. जेवलें सोमतें हात धुवचे पयलीं आयदनां धुवपाचें काम म्हाजें. सो आयदनां बिदनां सगळीं धुवलीं, किचन बिचन क्लीन केलं, सगळें निवळ करून दवरलें. आनी आतां म्हटलें विडियो एक एंड करून घेवया असं म्हणून.
सो त्याच्या पयलीं आयची रेसिपी जी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्या ती कशी असली, आवडली का ना आवडली, तुम्ही ट्राय करतली का ना करतली हे कमेंट बॉक्सान सांगात म्हाका कमेंट करून. ओके, जेन्ना पळय तुम्ही फर्स्ट टायम बी ट्राय करतली न्हू जाल्यार खरेंच तुमकां तुमची चायल्डहूड मेमरीज जी आसा पळय न्हू ती तकल्यान रिमायंड जातलीच जातली, घुवत रावतली पळयात, इफ सपोज तुम्ही पयलीं अशी खाताली जाल्यार. ओके, सो ट्राय करा आणि मागीर सांगात की कशी आशिल्ली ती आयची रेसिपी जी आसा ती. चलात तर ह्याच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता आणि मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो इंट्रस्टिंग व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तर मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.